नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान कणकुंबी गांवांत सर्वे पुराय करून केले मार्किंग। उदकास्त्रोत खाते म्हणटा ही तांची अंतर्गत बाब। डीपीआराक पर्यावरण मान्यताय मेळ्ळे शिवाय प्रकल्पाच्या फुडाराचे भवितव्य जावचे ना स्पष्ट, म्हणटा पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार। दोन 2018 मेरेन 147 जाणांक बुडून आयला मरण। दर्यो घसघसो बुडून मरपाच्या प्रमाणात वाड। गोयच्या प्राथमिक शाळांनी शिक्षकांचो उणाव। शिक्षक भरती जातली आयोगा वरवीं। गुजरात सावन गोंयांत आरडीएक्स भरिल्लो कंटेनर येता म्हणून मुंबय पुलिसाच्या कंट्रोल रूमाक फोन। रत्नागिरी कंटेनर धरलो, फुडलो तपास सुरू। आनी पेडण्यां येवपी थीम पार्काक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विरोध। थीम पार्काच्या नावान मिनी इंडिया प्रकल्प हाडपाक सोदता सरकार। आता पळयात खबरो विस्तारान। कळसा बंडुरा प्रकल्पा खातीर नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान सर्वे करून मार्किंगेचे काम पुराय केल्ल्याचे कळटा। केंद्रीय उदक लवादान जारी केल्ल्या नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान हे काम करून घेतला। कळसा बंडुरा प्रकल्पाक गोंय आणि महाराष्ट्राचो खर विरोध आसतना लेगीत कर्नाटक सरकार मात कशेच फाटी सरपाक तयार ना। कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर केंद्रान दिल्ल्या डीपीआर वरवीं कर्नाटकान खंय कणकुंबी गांवांत सर्वे आनी मार्किंगेचे काम पुराय केला। म्हादयचे उदक गुंडावपाचे बाबतींत कर्नाटकान सुरवातीच्यानूच आक्रमक भूमिका आपणायल्या। हे बाबतींत तांणी तशेंच केला। हे विशीं आमी गोंयच्या उदकास्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामीक विचारल्यार ते सांगतात की ही कर्नाटकाची खंय अंतर्गत बाब। कर्नाटकान कितलेय सर्वे आनी मार्किंग केले म्हणून कांयच जावपाचें ना अशेंय ते म्हणटात। सर, अशी एक न्यूज येता की कर्नाटकान जो डीपीआर तांकां हे जाल्लो अप्रूव्ह जाल्लो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कणकुंबी कळसा प्रोजेक्टा खातीर मार्किंग आनी ते सर्वे बीन कंप्लीट केलो असो म्हणून। सो हेजेर सर हे जे तेंच्यांनी केला तेची कितें जावं शकता, किंवा तुमी अवेर आसा, किंवा अशें केलें म्हणून कितें फुडें आनी ते कितें करपा बी शकता? नाही ते डीपीआर त्यांच्यानी जो मार्किंग जो केला म्हणून आम्ही बाईक आयकता पळय तेजेर आमचेर काय बेरिंग येवचो ना, कित्याक आमचो एंटायर डीपीआर जो आसा आमी ते चॅलेंज केल्ले आसा एक। आणि दुसरी तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपा जाय। तिसरी ते प्रवाहा फुडें वचपा जाय, प्रवाह क्लियर करपा जाय। खुबशे कितें प्रोसिजर आहा तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान सांगलेले आहा की तेंच्यांनी फुडें काम करचें ना म्हणून, कळ्ळें तुमकां? ताका लागून आमकां आनी बेरिंग काय जावचें ना। आमी लक्ष घालपा जाय सुप्रीम कोर्टाची केसाक आनी आमचो गव्हर्नमेंट हेजेर आसा लक्ष करून आमी ते नोव्हेंबरान जेव तेन्ना केस जातले आमी फायट करतले। तेजे निकालाचे उपरांत ते कितें आहा ते सगळे ते इंटरनल काम आसता तेंकां आमकां कांयच करूंक शकना, कित्याक तेंचे राज्या भितर आसता न्ही। ओके, सो करूंक शकना। सो तेंच्या राज्या भितर ते कितेंय करूं शकता, तेजो कांय फरक पडना। म्हणल्यार तेंचे सर्वे केले किंवा कोणाचे घर शिफ्ट केले की आमकां कशें लागता, आमकां लागता प्रोजेक्ट तेंकां काय करूंक शकना। ओके प्रोजेक्ट काय करूंक शकना। ओके, येस, थँक्यू। म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकान आता एक महत्वाचे अशें पावल उखल्लां, महत्वाची अपडेट आता ह्या सगळ्या प्रकरणान येयल्या ती म्हणजे कर्नाटकान ज्या प्रमाणे तांकां डीपीआर जो दिल्लो आणि ज्या डीपीआराक लागून मोठो बोवाळ गोंयान सुद्धा जाल्लो की कर्नाटकाक डीपीआर मंजूर केला म्हणून, आणि हो डीपीआर तात्काळ स्थगीत करचो किंवा तो फाटी घेवचो अशी विरोधक मागणी करीत आसतना आता महत्वाची अपडेट जी कर्नाटका वटेन ज्यो हालचाली जाल्यात, ज्यो सदांच कर्नाटक कुरघोडी करता आणि सदांच जो कितें आसा ते फुडें एक पावल ते वयतात, तशेंच आतां परत जाला ते म्हणजे डीपीआर तांकां जो अप्रूव्ह जाला त्या डीपीआर प्रमाणे तांच्यांनी कणकुंबी कळसा बंडुरा प्रोजेक्टा खातीरचो जो सर्वे आणि मार्किंग आसा ते मार्किंग आणि सर्वे कर्नाटकान कंप्लीट केला अशा तरेची महत्वाची माहिती येता, जे सोर्सां कडल्यान येता ते माहिती प्रमाण। आणि सर्वे आणि मार्किंग हे पुराय जाल्ल्या कारणान
जो तांकां DPR अप्रूव जाला त्या DPRाचेर कशे आक्रमकपणे कर्नाटक आतां फुडें वयतात हें आमकां दिश्टी पडटा। ह्या संबंधी आतां गोंय सरकार कितें पावलां उखलता, ऑलरेडी गोंय सरकारान जो अवॉर्ड नोटिफाय जाल्लो आसा तेका चॅलेंज केल्लेच आसा पेटिशन घालून, तेचेर फुडें कितें सुनावणी जातली तें सुद्दां पळोवचें पडटलें। पण दुसऱ्या वटेन जसो कर्नाटक सदांच म्हादयच्या बाबतीन आक्रमक आसता आनी एक पावल फुडें आसता, तशेंच तेंच्यांनी आतां ह्या DPRाच्या बाबतीन सुद्दां केलां। मार्किंग आनी सर्वे कळसा प्रोजेक्टा खातीर कणकुबी जो आसा तो तेंच्यांनी कंप्लीट केला अशें खात्रीशीर सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा। ह्या विशीं आमी गोंय सरकाराची भुमिका कितें आसतली फुडें, त्याच बरोबर आतां गोंय सरकार कितें करतले हें सुद्दां जाणा जावन तुमच्या पर्यंत तें पावोवपाचो आमी यत्न करतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या DPRाक पर्यावरण मान्यताय बंधनकारक आसा, ते शिवाय ह्या प्रकल्पाचो फुडार सद्याक तरी स्पष्ट ना अशें मत पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार हांणी व्यक्त केला। सध्या केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाक त्यांचो जो सुधारित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसलो कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या संदर्भान तेका मान्यता दिली आणि ती मान्यता दिल्या उपरांत कर्नाटका निरावरी निगम जे आसा जी संस्था हे सगळे काम पळयता, तर त्या संस्थेन ह्या परिसरान कळसा, बांडुरा आणि सुल्ला आणि हलतरा असे जे 4 जे प्रकल्प आसा त्या 4 प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि त्याच्या खातीर जी मार्किंग जी असली ती तेंच्यांनी पुराय केलेली आसा। सध्या कळसा धरणाची जी पयलीची तेंची सायड असली ती 231 मीटर आमचे म्हादय अभयारण्य जे आसा त्याच्या पासून असली आणि त्या गजालीक लागून तांकां तो प्रकल्प जो आसलो त्या प्रकल्पाक परवानगी मेळप खूप कठीण असले आणि तेका लागून आता तेंच्यांनी नवीन धरणाची जी सायड जी आसा जागा जी आसा ती 3 किलोमीटर पयस म्हादय अभयारण्यापासून थंय मार्किंग केल्लेली आसा। ती सायड जी आसा ती कणकुंबी ह्या गावान लागसार आसा। पयलीची सायड जी असली ती कणकुंबी आणि चोल्ला ह्या गावाच्या मदीं जे कांबारवेस येता त्या कांबारवेस ह्या जागेचेर असली। आता ही सायड जी आसा ही सायड 3 किलोमीटर पयस असल्या कारणान तांकां धरण बांदपा खातीर किंवा तांकां परवानगी जी आसा ती दिवपा खातीर व्हडलेशो अडचणी येवचे ना। पूण हो जो पुराय वाठार जो आसा हो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम म्हणून कस्तुररंगन समितीन जाहीर केलेलो आसा आणि त्या शिवाय पुराय हो जो वाठार आसा तो कर्नाटकाच्या जंगल संदर्भातली जी समिती आसा त्यांच्या अहवालान हो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम म्हणून अधिसूचित जाल्लो आसा आणि त्या शिवाय कर्नाटकाच्या कणकुंबी फॉरेस्ट रेंजी भितर हो सगळो आवाज जो आसा हो आवाज रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून नोंद जाल्लो आसा। तेका लागून तांकां केंद्रीय वन हवामान बदल मंत्रालय जे आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा आणि त्या शिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ तेंची परवानगी तांकां घेवची पडटली आणि त्याच्या उपरांतूच हो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प ते उबारतले। कर्नाटकान पयली धरणाची जी उंची असली किंवा तिची एकंदर लांबी जी असली ही चड असली आणि तेका लागून ती तेंच्यांनी केवळ 10 मीटर उंची केल्लेली आसा आणि हेका लागून आता कशें आसा की प्रकल्प जे आसा ते सुल्ला येवपाचे आसा बंधारे आणि त्या शिवाय तेंची धरणां जी आसा ही कणकुंबी हांगासर कळसा आणि चोर्ला हांगासर हलतरा ही 2 धरणां येतली आणि सुल्ला ते जवळ जवळ 6 बंधारे घालपाचे आसा। एकंदर ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जे तेंची सर्वेक्षण जे आसा ते तेंच्यांनी पुराय केल्लेले आसा। 2018 सावन ते ह्या जुना मेरेन गोंयांत वट्ट 147 जाणांक बुडून मरण आयलां। सरकारान दर्या, तळी, न्हंय, घसघसो, स्विमींग पूल आनी हेर सुवातींनी बुडिल्ल्याचो आंकडो जारी केला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। 2018 वर्सा सावन ते अंदूचे जुना मेरेन गोंयांत वट्ट 147 जाणांक उदकांत बुडून मरण आयलां। सगळ्यांत चड बुडल्यात ते उत्तर गोंयांत 118, तातूंत दर्यादेगांचेर बुडून मरपाचें प्रमाण चड। हे बाबतींत कोंगूट दर्यादेग पयले सुवातेर आसा। उत्तर गोंयांत जे 118 जाणांक उदकांत बुडून मरण आयलां ताची सकल आंकडेवारी आसा ती अशी। उत्तर गोंयांत सगळ्यांत चड बुडून मरण दर्यादेगांचेर। उत्तर गोंयांत 147 जाणांक उदकांत बुडून मरण, दर्यादेगांचेर बुडून 84 जाणांक मरण, न्हंयत 11 जाणांक बुडून मरण,
स्विमिंग पुलात 10 जाणांक बुडून मरण, घसघशांचेर 5 जाणांक बुडून मरण, खणींनी 3 बुडून मरण, तळयेत एकल्याक बुडून मरण, कानालात एकल्याक बुडून मरण. उत्तर गोंयांतल्या 118 बुडपाच्या घडणुकां मदल्यो चडश्यो 48 बुडपाच्यो घडणुको कोंगूट पोलीस स्टेशनात नोंद जाल्यात. जाल्यार पेडण्यां 43, हणजुणा 22, दिवचले 5 आनी पणजे 1 बुडपाची केस नोंद जाल्या. उत्तर गोंयांत सगळ्यांत चड बुडले कोंगुटे. कोंगूट पोलीस स्टेशनात 48 बुडपाच्यो केशी, पेडणे पोलीस स्टेशनात 43 बुडपाच्यो केशी, हणजूण पोलीस स्टेशनात 22 बुडपाच्यो केशी, दिवचल पोलीस स्टेशनात 2 बुडपाच्यो केशी, पणजे पोलीस स्टेशनात 1 बुडपाची केस. उत्तर गोंयच्या तुळेंत दक्षिणेत बुडपाचो आंकडो बरोच उणो आसा. दक्षिण गोंयांत बुडून मरपाच्यो 29 घडणुको घडल्यात. तातूंतले 23 जाणांक दर्यांत, 3 जाणांक घसघशाचेर, 2 जाणांक न्हंयत जाल्यार 2 जाणांक स्विमींग पुलात बुडून मरण आयलां. दक्षिण गोंयांत जाल्ले 29 मरणाचे घडणुकांतल्यो सगळ्यांत चड 11 कोलवा पोलीस स्टेशनात नोंद जाल्यात. जाल्यार काणकोणा 9, फोंड्या 4, वास्को 2 आनी कुंकळे 1 केस नोंद जाल्या. ल्हानशा गोंयांत 2018 ते हे जुना मेरेनची ही बुडपाची आंकडेवारी पळयत जाल्यार तशी चिंतेचीच. अपघाती जाल्यार कांय जाणांनी आत्महत्या केल्यात. कितलेशेच फावट मस्तेपण आनी सेल्फीच्या नादांतूय व्हांवून बुडून मरपाच्यो घडणुको गोंयांत घडटात. देरादेगांचेर पर्यटकांचे सुरक्षे खातीर खासा दृश्टी नेमिल्ले आसतनाय देरादेगांचेर बुडून मरण येवपाचें प्रमाण सगळ्यांत चड आसा. सरकारी यंत्रणा आनी खासा करून पर्यटन खात्याक हाचेर लक्ष दिवन ही परिस्थिती सुदारची पडटली इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर समीप नार्वेकर. गोंयच्या प्राथमीक शाळांनी शिक्षकांचो मोठ्या प्रमाणात उणाव आसा. ही गजाल सरकारान मान्य केल्या. प्राथमीक शिक्षकांची जी पदां रिती आसात ती बेगिनातल्या बेगीन नोकर भरती आयोगा वरवीं भरतले अशें सरकार म्हणटा. पळोवयात हो खासा रिपोर्ट. भुरग्यांचे मुळावे शिक्षण हे तांचे फुडले भवितव्या खातीर बुन्याद जावन आसता. मुळावे शिक्षण वेवस्थीत भुरग्यांच्या फुडाराची बांदावळ ठरता. गोंयांत मुळावे शिक्षण धोरणाचो एक वेगळोच वाच आजुनूय आसा. दुसरे वटेन आमचे राज्यान प्राथमीक शाळांनी शिक्षकांचो मोठ्या प्रमाणात उणाव आसा. गोंयचे चालू आशिल्ले पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात हे विशयीचो साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या प्रश्नाक सरकारान दिल्ल्या जापेंतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाल्या. गोंयांत प्राथमीक शिक्षणाची वट्ट 270 पदां रिती आसात. 270तले 142 पदां खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्या. लेखी परीक्षे मेरेनच ही प्रक्रिया पावल्या. फुडली आजून जावपाची आसा. मजगती 270तले 142 पदां खातीर सर्वसामान्य प्रक्रिया चालू आसतना उरिल्ले सुमार 128 पदां खातीर नोकर भरती आयोगा वरवीं शिक्षकांची भरती जातली म्हणपाची म्हायती सरकारान दिल्या. 128 पदां खातीर नोकर भरती आयोगाक सरकारान प्रस्ताव धाडला. बेगिनातल्या बेगीन सरकार नोकर भरती आयोगा वरवीं प्राथमीक शिक्षकांची रिती पदां भरतले अशी लेखी जाप सरकारान विधानसभेत दिल्या. चालू आशिल्ल्या पावसाळी अधिवेशनान 18 जुलयाक साळगांवचो आमदार केदार नायक हाणें प्रश्न काडिल्लो की गोंयान प्राथमीक शिक्षकांचो खूपच उणाव आसा आनी ताचेर सरकारान मान्यताय दिल्या की खऱ्यांनीच उणाव आसा हे आमी मान्य करता आनी 270तले 142 पदां खातीर आमी ऑलरेडी लेखी परीक्षा घेतलेली आसा 2022 आनी 128 पदांचो प्रस्ताव आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन धाडलेलो आसा आनी बेगिनाच बेगीन हाजो जो प्रोसेस आसा तो आमी करतले अशें सरकारान उत्तर दिलां. जाल्यार बेगिनाच बेगीन ह्या जे प्राथमीक शिक्षक आसा तांचो जे पदां खातीर उणाव आसा तो बेगिनाच बेगीन भरून घेवचो. कारण म्हणजे खूबशे भुरगे आता आपले शिक्षण पुराय करून ह्या पदां खातीर वाट पळयतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर. रत्नागिरी पोलिसांनी RDX भरिल्लो कंटेनर धरला. आयतारा साधारण दनपरां मुंबय पुलीस कंट्रोल रूमांतल्यान गोंय पुलिसांक संदेश आयलो की RDX भरिल्लो कंटेनर भायर सरला.
मजगती महाराष्ट्र पुलिसांनी हो कंटेनर रत्नागिरी धरला अशी माहिती मेळ्ळ्या। इतले मजगती गोय पुलीस महाराष्ट्र पुलिसेच्या संपर्कात आसात असो एक दुबावित कंटेनर धरला। हे विशीं फुडलो तपास सुरू आसा अशी माहिती उत्तर गोय पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सनान दिल्या। आयज एका फोन कॉलाक लागून गोंयान मोठो बोवाळ जालो आनी खास करून पुलिसां मदीं खूब बोवाळ आनी तेंचेर प्रेशर आयलो, कारण एक फोन कॉल आयलो मुंबय पुलीस कंट्रोल रूमान की गुजरातांतल्यान गोंयान एक ट्रक RDXान भरिल्लो ट्रक येवपाक भायर सरला आनी हो फोन मुंबय कंट्रोल रूमाक पयलीं आयलो, मागीर मुंबय कंट्रोल रूमांतल्यान तो गोवा कंट्रोल रूमाक सुद्दां आयलो की गुजरातांतल्यान RDXान भरिल्लो एक ट्रक हो गोंयान येवपाक भायर सरला म्हणून। मजगती रत्नागिरी पुलिसांनी एक ट्रक असो ह्या फोन कॉला उपरांत एक ट्रक ट्रेस केलो आनी तो ट्रक धरला। मात हे विशीं आमी जेन्ना गोंयच्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तांणी सांगलें की हो कॉल आयिल्लो महाराष्ट्रान आनी त्या इन्फॉर्मेशनाचेर रत्नागिरी पुलिसांनी म्हणजे महाराष्ट्रच पुलिसांनी एक ट्रक ट्रेस करून तो धरला, बट भितर RDX सारके कांय सबस्टन्स मेळिल्ले नात। आनी ताजे फुडें वचून मागीर आनीक जेन्ना म्हायती गोंय पुलिसांनी घेतली तेन्ना तांकां अशें कळ्ळें की हो जो ह्या ज्या मनशान हो फोन केल्लो तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आनी अशा तरेचे फोन तो करता अशी माहिती तांकां मेळ्ळी। ताका लागून आमच्या कडेन उलयतना गोंयच्या वरिश्ठ पुलिसांनी सांगलें की ह्या प्रकरणाचो तपास हो महाराष्ट्राचे पुलिसूच करतात आनी तेच ह्याची आनी अदीक म्हायती घेतात। पूण हो कॉल आयल्या उपरांत गोंयान चेकपोस्ट जे आहा त्या चेकपोस्टांचेर सुरक्षा वेवस्था किंवा पुलिसांचो पुलीस फोर्स हो मोठ्या प्रमाणान वाडोवचो पडलो, कारण कॉलूच तसो आशिल्लो की RDXान भरिल्लो ट्रक गोंयान येवपाक भायर सरला म्हणून। पूण ही जी अपडेट त्या संबंधीची गोंय पुलिसांनी आमकां जी दिली ती आमी तुमच्या पर्यंत पावयली। फक्त ह्या कॉलाक लागून एक गजाल जाली ती म्हणजे गोंयच्या चेकपोस्टांचेर मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्स हो वाडोवचो पडिल्लो आनी आजुनूय तो आशिल्लो अशी माहिती गोंय पुलिसांनी गोमंतक TV कडेन उलयतना आमकां दिली। पेडण्यां येवपी थीम पार्काक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान विरोध केला। हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडिल्लो। पेडण्यां वाठारांत 310 आनी 311 चौखण मिटराचेर 97,000 चौखण मिटर जाग्याचेर हो प्रकल्प येवपाचो आसा। होच प्रकल्प मिनी इंडिया म्हणून मुरगांव घालपाचो यत्न केल्लो आनी लोकांनी तांकां धांवडावन घाल्ले। अशे प्रकल्प हाडून जागो खावपाचें षडयंत्र चल्लां असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान केला। पेडण्याच्या महत्वाच्या विशयाचेर ते म्हटल्यार पेडण्यान येवपी थीम पार्क हेचेर आसा। आमच्या वांगडा पेडण्याचे आमचे जे कमिटी मेंबर्स आसा ते सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा। आयतार जावन सुद्दां आयज ते हांगा येयले फक्त कित्याक हो इश्यू लोकां फुड्यान हाडपाक, हो हायलायट करपाक। तुम्ही जाणा एसेंब्लीन ह्या आमच्या पेडण्याच्या थीम पार्काचो विशय हो डिस्कशनाक येयल्लो आनी हो डिस्कशनाक येयल्या उपरांत जी भाशणबाजी जाली आनी जी सपनां पेडणेकारांक दाखयली ती सगळ्यांनी पळयला। हेच्याय पयलीं जेन्ना मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आसलो तेन्नाय पेडणेकारांक अशीच सपनां दाखयल्ली। पेडणेकारांक सामके वयर चण्याच्या झाडार चडयल्ले आनी मागीर कशे हाडून आपटले हे सगळ्यांनी पळयल्लें आहा। पेडण्यान सद्या म्हणटा तशें सरकार म्हणटा तशें एक विकासाचो पूर येयल्लो आसा। पावसान जशें पेडण्यां बुडोवंक आतां सद्या पावला, बुडटलें तशेंच विकासानूय बुडटलें अशें सरकार म्हणटा। पेडण्यान एअरपोर्ट येयला, पेडण्यान डेल्टिनाचो व्हडलो 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर एक IPPचो प्रोजेक्ट येता आनी आतां हो थीम पार्क म्हणून येता। खुबश्या लोकांक पेडणेकारांक खबर नासतलें की थीम पार्क म्हटल्यार कितें आनी खंय येता तो। पेडण्यां गांवांत 310 आनी 311 स्क्वेअर मिटराचेर ऑलमोस्ट 97,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचेर हो थीम पार्क म्हणून येता। जो प्रोजेक्ट मिनी इंडिया म्हणून मोर्मुगांव तालुक्यान हेच्या पयलीं घालपाक ट्राय केल्लो आनी लोकांनी धांवडून घातलो। केळशी हांगा जावपाचो आसलो, मागीर बोगमाळो हांगा जावपाचो आसलो आनी हो थीम पार्क हो मिनी प्रोजेक्ट लोकांनी थंयच्यान धांवडून घातलो आनी तो धांवडून घातल्या उपरांत आनी तेका धांवडून घालपाक खुबश्या लोकांक खूब कोर्टान वयचें पडलें, मेहनत घेवची पडली, प्रोटेस्ट करचें पडलें, आंदोलनां करची पडली, पंचायतींनी बोवाळ घालचो पडलो आनी त्या नंतर हो प्रोजेक्ट थंयच्यान लोकांनी धांवडून घातलो आनी तो प्रोजेक्ट हे सरकारान हाडला आनी हांगा पेडणेकारांच्या माथ्यार हाडून थोपलेलो आहा। 97,000 स्क्वेअर मिटराचेर जो थीम पार्क म्हणून जो प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट म्हटल्यार निव्वळ आनी एक लँडस्केप जावन आसा, जागो खावपाचें षडयंत्र आसा। पणजे फोंड्या महामार्गावयले चिमलाचे जंक्शन अजूनय लोकांक खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला।
कंत्राटदारांकडल्यान चलिल्ले अनियोजित हायवेचे आनी कासव गतीन चलिल्ले फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून प्रवाशांचो जीव धोक्यांत आयला। तशेंच जंक्शनाचेर आशिल्ले सिग्नल कोफुसांव करून सोडटात, देखून हांगासर अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या। फाटली कितलीशीच वर्सां जाली चिंबला जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर बांदपाचें काम चल्लां। हेर हायवेच्या कामासारकें हें कामय सुद्दां अनियोजीत पद्दतीन चल्लां। फक्त एकच वटेनच्या सर्व्हिस रोडा वयल्यान गाडयांची येरादारी चालू आसा आनी दुसरे वटेनचो सर्व्हिस रोड बंद दवरला। हो सर्व्हिस रोड कांय वटेन नेमला आनी रस्ते कुशीची गटारां तुंबल्यान पावसाचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून कुशीच्या घरांनी रिगता। थळाव्यांनी कितल्योश्योच कागाळी केल्यो, पूण सरकार आनी प्रशासनान कानार केंस ओडल्यात। I have written to the Chief Minister, to the PWD Minister, to the Collector of North Goa, Hege, and National Highway authorities regarding this the accidents that are taking place is not because of anything, is because of the steep U-turn near the chapel, plus it is a steep flow of heavy traffic from top, and in spite of writing all these things, the authorities have not taken any cognizance of this offence. I had written a letter regarding this service road, which causes great nuisance to everybody. See, the culverts that are stored, the old culverts are not been removed, and therefore the water clogging clogs inside and comes out from the other side. So you got to remove that water clogging. This, in spite of sending a letter to the CM, he takes no note of anything. So what type of a government is this, which do not care for the people of Goa? हे मरणाचे दार जावन राविल्ले चिंबल जंक्शन। ह्या जंक्शनार बऱ्याच जाणांचे बळी गेले उपरांत थळाव्यांनी हो रस्तो आडयल्लो आनी हांगासर सिग्नल घातिल्ले, तरी पण हो विशय सुटावो जावंक ना। हे सिग्नल कोफुसा करून सोडटात आनी हांगासर अपघात जायत रावतात। तांबडो आनी पांचवो सिग्नल पडटा सामको, पूण खंयच्या दिकेन वयपा खातीर सांगता हाचो नेम ना। देखून लोक आपली गाडयो घेवन हाडबडीत रस्तो क्रॉस करतात। जाल्यार एक वटेनच येरादारी उक्ते आशिल्ल्यान ह्या हायवेचेर गाडयांच्यो लायनी पळोवपाक मेळटात। घाई गडबडीन आशिल्ले लोक सिग्नल मोडटात। पळयात हे कोफुसांव। सर परत परत ॲक्सिडेंट जाता म्हणून लोकांनी, ह्या गांवच्या लोकांनी, आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघाच्या लोकांनी मोर्चा काडलो। मोर्चा काडल्या नंतर हे टायर काडलेले अशें डायवर्ट करून दिले आमकां। सरळ पयलीं हांगाच्यान अश्यो गाडयो येवपाक लागल्यो आनी सिग्नलां नाशिल्लीं। आमचें रिक्वेस्ट आशिल्लें कितें, पुलीस पर्सनल दवरा आनी जेणे करून हे ट्रॅफिक सुरक्षीत वतलें, सुरळीत जातलें आनी कोणाच्या जिविताक हानी जावची ना। आतां मुद्दम पळयत न्हय जाल्यार हे सिग्नल स्टॉप पडला, पण लेफ्टान आनी रायटान वचपाक खंयच्याच गाडयेक सिग्नल पडना आनी पेडेस्ट्रियनाकूय सिग्नल पडना। लोकांनी चलत वचपाचें कशें? तांकां सिग्नल ना, ती कितें जनावरां? The signals are not helping. We have difficulties with the signal. If you look at one signal, the another signal gets off. So the signals are very difficult. We do not have any proper way of communication with this signal. If we talk to the police, I have written to the traffic police regarding this signals and the police that he has installed there. The polices are only meant to play on the mobile and not look after the people. Accidents are caused. They say what we can do. It is the authority, and when we write to the authorities are negligent with their work. गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार।
सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी हे भारतीय जोडयेन कोरिया ओपन बॅडमिंटन सर्त जिखली। फायनलीत ताणी इंडोनेशियाच्या फजर एलन आणि मोहम्मद रियान हे जोडयेक हारायले। ही मॅच 62 मिनिटां मेरेन चलिल्ली। हे मॅचीन सात्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी 17-21, 21-13, 21-14 अशी जैत मेळयले। ह्या नादी इंडोनेशियन जोडये आड तांचो विक्रम 2-2 असो बरोबरींत आशिल्लो। सात्विक साईराज आणि चिरागान ह्याच वर्सा इंडोनेशिया सुपर आणि स्विस ओपनाचे जेतेपद मेळयिल्ले। आयतारा म्हावशी ग्रामपंचायतीच्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवप केले। म्हावशी पंचायतीन गटाराचेर लादयो घालपाक काडिल्ल्या टेंडरा वयल्यान 15 लाखांचो घोटाळो केल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। देखून ह्या घोटाळ्याचेर विजिलन्स कमिटीन चवकशी करपाचो थाराव घेतला, जाल्यार नागवे, रेडेघाट आनी कोपार्डे वाठारांत बेकायदेशीर कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतले असो थाराव पंचायतीन घेतला। ती आता फाउंडेशन स्टोन लायला काम केन्ना स्टार्ट रोडाचे ते कितें करता आमी ते म्हणजे ते गटर येता पण माती बिती अशी गाडी जागी डायरेक्ट कितें रे काम रे तो पावस तो काम स्टार्ट करतले म्हणून सांग ते रोडाचे फाउंडेशन स्टोन लायला रोडाचे येना रे सगळ्यांक खबर आहे रोड मागीर फाइंडिंगचे झाला मग तुम्ही गटर ते माती येता तुका रोडाचो प्रॉब्लेम आहे कितें राव रे संतोष ऐकून घे रोडाचो ना रोडाची पहिली गजाल चींज मळाल्यानंतर डायरेक्ट झरम्या मेरेन वायंडिंग जालो फक्त काम करपाचें उरला। पयली आयक सांगता दुसरी गजाल आता ते माती येता काय कितें येता ते पंचायतीच्यान तुमी आपल्या रजनी करूंक जाय। आमी करता ते पंचायतीचे येतले सर सर आयक सांगता सोल्यूशन सांगता तुम्ही काय करा तुमचे ते पंच आहा पळय आता ते त्यांच्या गावात जितली तुम्ही ऑलरेडी मारला परत एकदा नोटीस मारा सगळ्यांक इन्फॉर्म आणि प्रत्येक जणांक इन्फॉर्म करा की बाबा कोणाची गोरू आहा ती बांधपाची नाजाल्यार तुम्ही ते हे करपाचे खंय तरी दवरपाचे नाल्यार मागीर ते उखलतले अशें न्यूजूच करता ना तशें न्हू अशें तांकां पयली 2 फाटी घालून 2 फाटी घालून तिसरे फाटी तुम्ही एक्शन घ्या न्हू ते नोटिसान उखलतले म्हणा उखलचे ना ते आताच क्लियर बरं आहे आपण समज असा जाल्यार उखली बांधून दवरी ना जाल्यार कशाचा प्रश्न फ्रंट न्यूज करतो ते काढून उकलतले कोरिया तक काय विषय ना। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आता रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।